हजारांनी लोकांनी CRZ ड्राफ्ट मान्य ना म्हूण सयो दिल्ल्यो. अशें आसतनाय सरकारान हो ड्राफ्ट मान्य केला. गोंयच्या जनतेची दखल घेनासतना सरकारान मान्यताय दिल्या हें योग्य न्हय. CRZ गोंयांत नाका म्हूण विविध पक्ष आनी NGOन एकठांय येवन बुधवारा निदर्शनां काडली. आरडेक्स खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार. As per 2018 notification. At present, we are preparing CZMP as per 2011 notification. Let this be very clear to everyone. We are following 2011. CZMA is doing all its meeting based on CRZ 2011. There is no question of notification. It is a draft notification. It was put out in public domain. Everybody has given feedback for and against. It has gone to MOF. MOF will have to decide. हांगा दिसून येता जे सगळे लोक हांगा येयल्यात आमी काँग्रेस पार्टीच्या वतीन सगळे येयल्ले आसात तशेंच बाकीचे NGO येयल्ले आसात ज्यांनी हो विशय पयलीं पासून घेतला की हो ड्राफ्ट जो आयिल्लो त्या ड्राफ्टा विशयी अनेक लोकांची जे ऑब्जेक्शन फायल केल्ली रिटर्न ऑब्जेक्शन फायल केली हजार लोकांनी लाखांनी म्हळ्यार एक सायन मारपी लोक लाखाचे वयर आसले आनी अशें ऑब्जेक्शन दिवन सुद्दां तांकां कॉन्फिडन्साक घेनासतना कोणाकच गोंयच्या मनशाक कोणाकच कॉन्फिडन्स घेनासतना हजारांनी लोकांनी जेन्ना ऑब्जेक्शन दिल्लें आसा तांकां केअर काडनासतना एक सायडीन सरकार त्या जो ड्राफ्ट आयला ताका जो पत्र बरयता सेंट्रल गव्हर्मेंटाक की तुमचे ड्राफ्ट आमकां मान्य आसा म्हळ्यार हाजो अर्थ कितें हाजो अर्थ म्हळ्यार तुमी कोणाक कॉन्फिडन्साक घेयना हेजो अर्थ तुमकां गोंयची जनतेची पडली ना वागता अशें दिसता ऑफिसराची जर तेजे कडेन रिप्लाय ती पयलींच रेडी आहा म्हळ्यार तेजे कडेन कोण तरी विचारतलो कित्याक आनी आमकां कितें शिकोवन दवरल्या भशेन तेच सांगता तो म्हळ्यार आमी घेतला फॉरवर्ड केला फुडलीं तेंचें काम हेंचें काम एकामेकाचेर ढुकलपाचें आंगार घेवप हें करपाचें काम तें आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी दुसऱ्याचेर उडोवप म्हणल्यार तें सोल्युशन न्हू तें सोल्युशन काडूं जाय आसलें सफिशियंट रिप्लाय दिवपाक शकना तांकां शक्यच ना रिप्लाय दिवपाक तांकां तेजे कडेन म्हाका दिसता उलयता त्या प्रमाणे कांय पावरच नात ते फक्त म्हणटा आमी तुमचे ऑब्जेक्शन आयिल्ले आमी फॉरवर्ड केल्ले आसा त्या काम दुसऱ्यांचे आपल्या आंगावयले काडून दिवप जाता पूण ह्या खंय तरी सरकारान हाची दखल घेवपाक जाय सिरियसली घेवपाक जाय गोंयची लोकां अशी ग्रांटेड घेवपाक जायना प्रत्येक विशयाचेर खंयच्यान तरी वयल्यान हें येतलें आनी तुमी काडटले आनी गोंयच्या लोकांक ग्रांटेड घेतले अशें न्ही एसेंब्लीचेर चर्चा जावंकूच जाय तो म्हणटा गव्हर्मेंटान सगळ्या स्टेक होल्डर्सांक घेवन अप्रुवल दिला आय वॉन्ट टू नो Goans against CRZ, the people of Goa, the Raponkars, the shack owners, the business community, the people of Goa want to know who are the stakeholders that they consulted. The people of Goa are the stakeholders. Amen. They will decide the CRZ notification. He put the blame on MOF. He is acting like a political party, like a politician म्हणपाय तो blame MOF घालता. MOF कोणाचो गोंयचोच न्हू गोंयची सरकार BJP MOF आसा MOF मिनिस्टर गोंयची पण तो म्हणटा MOFान केलें म्हळ्यार स्टेटान मोन्या भाशेन कितेंय एक्सेप्ट करपाचें आमकां हे CRZ नाका आनी तुमी जर आमच्या तोंडान घालपाचो प्रयत्न केल्लो ताचे कॉन्सिक्वन्सीस तुमकां भोगचे पडटले.